सुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसबोर 21 वळ 20 ते 25. पेद्रू व्हडलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या होड्याक तेंकून ताका म्हणलें, सोम्या, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा भयणी मोदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक नासलें. पूण हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी कोरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केलेल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकानेक भरून दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.